सोमारा जागतीक वारसो दिसा निमतान साळगांवां भाजप मंडळान साळगांवचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकाराच्या फुडारपणा खाला गिरी आनी साळगांवां 2 वारसो आशिल्ल्या सुवातांचेर नितळसाण उपक्रम राबोवन जागृताय केली। गिरी वाठारांत एक दवरणे जाल्यार सरमणे साळगांवां झरीची नितळसाण केली। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आयज वर्ल्ड हेरिटेज डे म्हणून फामाद आनी आयच्या दिसा जशे हेरिटेज सांबाळपाचे आमी एक संदेश दिता त्याच उद्देशान सालिगांव इज ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ हेरिटेज सायट्स, हेरिटेज स्पॉट्स, आर्किटेक्चर म्हणा जावं लेन्स आमच्यो जावं आदले हेरिटेज जितले मॉन्युमेंट्स आसा अशे खूब आसा। देर आर प्रोटेक्टेड सायट्स इन द सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी। आमचो रेसमागूस फोर्ट, चर्चीज आसा खूब आसा विच आर प्रोटेक्टेड नॉट ओन्ली बाय द स्टेट गव्हर्मेंट बट सेंट्रली ते स्पॉन्सर्ड असे हेरिटेज सायट्स आसा। तितूनची आमची एक सालिगांवची स्प्रिंग आनी आयज हेरिटेज वर्ल्ड दिसा सालिगांव सगळे मंडल आमचे मंडळान निर्णय केलो की आमी एक टोकन एक अवेरनेसाक लागून एक हेरिटेज सायट आमी क्लीन करया म्हणून आयज ही जी आमी रिसेंटली डेवलप केली सालिगांव स्प्रिंग ही आयज नितळसाण करता हांगासर आनी एक संदेश दिता सगळ्यांक की वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज आनी कल्चर जो आसा आमचो तो प्रोटेक्ट करून आनी कसो वाडोवचो आनी तो लोकां पर्यंत कसो तेजो प्रचार जावचो प्रसार जावचो हेज्या उद्देशान वी आर क्लिनींग दीस हेरिटेज स्प्रिंग वीच इज इन सालिगांव अ व्हेरी फेमस स्प्रिंग वक्ती स्प्रिंग म्हणटा आमी आनी देर इज म्हणजे हांगासर दोनी ऑल द कल्चर कम्स इन मिक्सीस हियर। आमचे फाटल्यान भितर क्रॉस आसा तेज्या वयर आमचो शरवणी देवस्थानाचे तेंची एक सायट आसा ताका लागून आयज ह्या मंडळान ठरयलें की आय थँक ईच एंड एवरीबडी प्रेजेंट हियर। मंडळ अध्यक्ष आमचो रमेश बाबगाडी तशें इतर सगळे आमचे जे गांवचे सगळे भाव आसा सालिगांवचे। हेज्या पयलीं गिरी एक दवरनो म्हण आसतालो पळय जे आदी लोक चलोन वयताले आनी ते चलोन वयता आसतना जड आसता पळय ते इमिजिएटली तो ट्रान्सफर करताले आपलो हे आनी दवरनो म्हण आसता दवरण्याच्या कडेन दवरताले। तर दवरनो आयज आमच्या गिरीच्या टिमीन दवरनो आयज लिफ्ट केलो आसा ताका लागून आय कॉंग्रेच्युलेट आनी सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळे हांगासर येयले आनी वायज एक धाकटो इनिशिएटीव पूण एक मोठो एक बरें काम सगळ्यांनी हातभार लायलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा। साळगांवचें सिविलायजेशन आसा पळय हे झरींतून स्टार्ट जालां। 1000-1500 वर्सांची जेन्ना मानवाची वस्ती जेन्ना साळगांव स्टार्ट जाली जेन्ना आर्य जेन्ना येयले तेन्ना पयलीं ते उदकाच्या शोधान आसले आनी हांगासर तांकां झरीचो शोध लागलो। हे झरीच्या कांठार तांच्यांनी शरवणीचें देवूळ बांदलें आनी हांगासर पयली वसाहत स्टार्ट जाली। हजारांनी वर्सां गेलीं जशे जशे उदकाच्यो बांयो येवपाक लागल्यो, नळ येवपाक लागले, हळू हळू आमी नैसर्गीक जो स्त्रोत आसलो ताका विसरून गेले। हें सगळ्यान पयलें थळ आमचें पयलें हेरिटेज वारसा थळ। आयज हेरिटेज डेच्या निमतान आमी एक पावल घेतलें। सुरवात म्हटल्यार हांगासून जावनी हें नितळ जावपाचें। नितळ केलेंच म्हणून जावनी आमकां अवेरनेस दिवंक सोदता की सदांच हें नितळ दवरात आनी पवित्र दवरात। आमचो जयेश बाब आसा आदलो मंत्री तिणें सुशोभीत केल्लें आसा, सुंदर केल्लें आसा। सुंदर केलें आनी तें सुंदर राखपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी आमी एक संदेश दिवंक सोदता आमी नितळ करीत रावतले पण तुमी हें करूं नाकात, पवित्र दवरात आनी नितळ दवरात।